नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गायत्री मराठे हांचो खून करपी दोग मनशांक केली अटक। चोरी करपाक म्हूण आयिल्ले खून करून गेले। 7 दिसांची दिल्या पुलीस बंदखण। अधीक्षक राहुल गुप्ता हांची माहिती। बिरेस्तार राती शांतीनगर फोंड्या जाल्ल्या अपघातांत 60 वर्साच्या बायलेक मरण। स्कूटरीच्या टायरान दुपट्टा घुस्पल्ल्यान दुर्दैवी अंत। दोन 2024-25 वर्सा नवे शिक्षणीक धोरण लायतले चालीक। सगळ्या शिक्षकांक नवे शिक्षणीक धोरणाचे दितले खासा प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती। ओसीआय कार्डधारकांची भाजपान करूंक ना फसवणूक। शुद्ध पत्रकान प्रस्ताव न्हयकारूंक नाशिल्ल्यान गृह मंत्रालयाच्या विचारा उपरांत घेतले निर्णय। मुख्यमंत्र्याची माहिती। सांतिनेज वाठारांतल्या ताडमाळ महादेवाच्या घुमटेचेर चोरांनी मारलो हात। कुलूप कातरून फंडपेटी फोडून फारायली रोख रक्कम। आंब्याक आधारभूत किंमत दिवपाचेर जातलो विचार। आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान ह्या विशयाचेर विचार करप ना शक्य। शेतकाऱ्यांनी आंब्याच्या उत्पादनाचेर दिवचे लक्ष। मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। आता खबरो विस्तारांत। राज्यांत अपघातांचे सत्र चालूच आसा। बिरेस्तारा राती शांतीनगर फोंड्या जाल्ल्या अपघातांत दुर्गाबाट फोंडेची 60 वर्सां पिरायेची पुष्पा नायक हिका मरण आयले। पळयात पुराय बातमी। केन्ना कोणाचो घात करीत सांगपाक येना। बिरेस्तारा राती आपल्या जिवाक बरें दिसना म्हणून दुर्गाबाटची पुष्पा नायक आपल्या घोवा वांगडा स्कूटरीचेर उपजिल्लो हॉस्पिटलांत वताली। शांतीनगर पावताच तिचो दुपट्टा स्कूटरीच्या टायरात घुस्पून ती रस्त्यार पडली आणि गंभीर जखमी जाली। उपचारा खातीर तिका बांबोळे गोमेकोत व्हेल्ली तेन्ना तिका मरण आयलें। एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मुळाव्यो सुविधा आणि शिक्षकांच्या उपलब्धतेची व्यवस्था पळोवन अंदू इयत्ता 9 खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। जाल्यार वोकेशनल इंटरडिसिप्लिनरी कला शाखेक नवे शिक्षणीक धोरण ऑगस्ट मेरेन सुरू जातले आणि हेरांक जुनासावन सुरू जातले। उपरांत सगळ्या शिक्षकांक खासा नव्या शिक्षण धोरणाचे प्रशिक्षण दितले। तशेंच 180 शिक्षकांची भरती फास्ट ट्रॅक पद्दतीन जातली आणि 11वीच्या प्रवेश प्रक्रियेचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जातलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले। एनईपीच्या इम्प्लिमेंटेशना खातीर बोर्डार आसलेल्या ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली। ह्या मिटिंगेंतल्यान अंदू 9th स्टँडर्डांतल्यान एनईपी इम्प्लिमेंटेशनाचेर डिसिजन जालें। ते करता आसतना 3 सब्जेक्ट वोकेशनल स्टडीज, इंटरडिसिप्लिनरी आनी आर्ट हे 3 सब्जेक्टांचो फक्त प्रश्न उरतालो ताका टिचरांनी येतो। वोकेशनल स्टडीजा खातीर ज्या टिचर्स ना ते टिचर्स दिवपाचो ठरला। फक्त तातूंतल्यान हे सगळे 3 सब्जेक्ट हे ऑगस्टांतल्यान सुरवात जातली शिकोवपा खातीर। पयले 2 म्हयने कदाचित शिकोवपा खातीर टिचर नासल्या कारणान थोडोसो प्रॉब्लेम आसा। इंटरडिसिप्लिनरीचो सिलेबस तयार करून सगळ्या स्कुलांनी दितले आणि त्यांचो एडिशनली जो हिस्ट्री आणि जॉग्राफीचो टीचर जो आहा ते सब्जेक्ट मर्ज जाल्ल्या कारणान त्या टिचराक आमी ट्रेनिंग दितले। आणि आर्ट टीचर जो आसा पयली जो आनी एक सब्जेक्टा खातीर तो टीचर तांकां आमी आमच्या SCRTच्या मार्फत अपॉयंट करून ह्या सगळ्या स्कुलांनी तो टीचर दिवपाचें डिसिजन जालां। सो एकंदर NEP 2020 ते इम्प्लिमेंटेशन 9th स्टँडर्डांतल्यान ह्या वर्साचें करपाचें डिसिजन घेतलां। सगळ्या हेडमास्टर्सा खातीर आफोल आमचो सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन तांकां वेवस्थीत रित्या हो विशय समजून सांगतले। सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा। आमकां NEP जर आतां पासून आमी सुरवात केली जाल्यार फुडल्या हायर एज्युकेशनाकूय बी तिजो खूब बऱ्या पद्दतीन उपयोग जातलो। दुसरें एकंदर गव्हर्मेंट सगळे एड्युकेशनाचेर पुराय डिटेलान डिस्कशन जालें। गव्हर्मेंट हायस्कूल्स, प्रायमरी स्कूल्स, परत हायर सेकंडरी रिक्रुटमेंट 180 सुमार टिचर्स रिक्रुटमेंट उरले ते फास्ट ट्रॅक करपाक लायला। SCRT ऑटोनॉमस बॉडी आमी करपाक लायला। आमचे डायट इन्स्टिट्यूट हे SCRTच्या अंडर हाडपाक लायला। ऑटोनॉमस असल्या कारणान ते पोस्ट जाता तितके बेगीन भरपाक जातले। अशा पद्दतीन सगळ्यो गजाली एड्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यो स्पीड अप करप हे आमी नेटान सुरवात केल्या जेणे करून
फास्ट ट्रॅक करून सगळी एड्युकेशनातली जे आहा पळय न्हू जून म्हयन्यांत एड्युकेशन सुरू जाता आसतना बरेचशे जे प्रॉब्लेम्स अनसॉल्व उरलेले ते सॉल्व करपा खातीर प्रायोरिटी दिवपाक आयज पुराय डिटेलान 1-2 वरां सुमार ताजेरूच डिस्कशन करून बाकी सगळ्या जाणां कडल्यान थोडेशे रिजॉल्व 11वीच्या एड्युकेशनाचे कन्सिडर आमच्या डिपार्टमेंटात ताका ऑलरेडी प्रिन्सिपल ताका सांगून तो विषय रिजॉल्व करतले खंयसरूच प्रॉब्लेम कांयच ना हे चुजींग ऑफ सब्जेक्ट तांकां टायम टेबल एकदां सेट केलो आसत जाल्यार सब्जेक्ट चूज करपा खातीर तांकां इजी वयचे हाच्या खातीर तांकां गायड करतले. OCI कार्ड धारकांची भाजपान फसवणूक करूंक ना अशें म्हणीत विरोधकांच्या टिकेक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जाप दिल्या. शुद्धी प्रपत्रकान खंयच प्रस्ताव न्हयकारूंक नाशिल्ल्यान गृह मंत्रालयाच्या विचारा उपरांत निर्णय जातलो अशें मुख्यमंत्री सांगता. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सात काडलेली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सान रिवोकेशन आनी सरेंडर सर्टिफिकेट चलता हे काडले. दुसरो सर्क्युलर जो आहा परत एक जावन तो मिनिस्ट्री ऑफ आमच्या एक्सटर्नल अफेर्सान काढलो. इट इज अंडर कन्सिडरेशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री. तांच्यांनी ना म्हणूंक ना एक आमी लक्षांत घेवपाक जाय. त्या खातीर खंयसर हांगा फटयले बिटयले हेजो प्रकार ना. होम मिनिस्ट्रीचो प्रोसेस सुरवात आसा. होम मिनिस्ट्री तेजेर फायनल डिसिजन घेतली. इट इज अंडर कन्सिडरेशन म्हणटा ते होम मिनिस्ट्री कडेन आमी डायरेक्टली कम्युनिकेट करीत आसा. सो होम मिनिस्ट्री जाता तितले बेगीन तिजें डिसिजन दितली फॉर द रिवोकेशन सर्टिफिकेट कन्सिडर करची आमी प्रयत्न करीत आसा. तेजेर कोणीच लिपोवन दवरूंक ना. ते वयल्यान हांवें ट्वीट करच्या पयलीं दोनी नोटिफिकेशन ते आमकां लिपोवन दवरपाचो प्रकार नासता. थँक्यू. सध्या गोंयांत चोरयेचें सत्र चालूच आसा. शुक्रारा पणजेच्या सांतिनेज वाठारांतल्या ताडमाळ महादेवाच्या घुमटेचेर चोरांनी हात मारलो. दाराचे लॉक कातरून चोरांनी फंडपेटी फोडून भितर आशिल्ली रोख रक्कम फारायली. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर ताडमाळ शिवाची घुमटी आशिल्लो रस्तो बंद केला. ताका लागून त्या वाठारांत कोण यो वच करिनात. हाचोच फायदो घेवन चोरांनी हो चोरयेचो डाव साधलो. गोंयभर सध्या चोरांनी धुमाकूळ घातलेलो आसा. दर दिसा एक तरी चोरीची घटना फुड्यान येता आनी आतां हे चोर पावल्या स्मार्ट सिटीन म्हणजे पणजेन. काल राती पणजेच्या सांतिनेज हांगासर ताडमाळ शिव मंदिर जें आसा त्या शिव मंदिरान चोरी जाली. सध्या सांतिनेज हांगासर काकुलो मॉल जो आसा तो काकुलो मॉल ते टोंका जंक्शन ह्या रस्त्याचेर स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत सिवेज पायपलायनीचें काम चालू आसा. आनी हे ताडमाळ शिव मंदिर जें आसा ते काकुलो मॉलाच्या मातशें फुडें गेले काय हे ताडमाळ शिव मंदिर आसा. हे सगळ्यांक परिचीत आसा आनी सगळ्यांक फेमस आसा. सध्या हांगासर काम चालू आसल्यान हांगासून येरादारी कसली जायना, लोकूय कमी आसता आनी हीच संदी साधून काल राती चोरांनी ह्या ताडमाळ महादेव मंदिर जे आसा ह्या मंदिराची कुलूप तोडून जी फंडपेटी आसली ती फंडपेटीच चोरून व्हेली. जाल्यार ही जी घटना जी आसा ही काल रातची घडलेली आसा आनी हेची कागाळ पोलिसीन केल्ली आसा आनी पुलीस फुडलें इन्वेस्टिगेशन करीत आसा. ह्या चोरेचो फुडलो अपडेट जो आसा तो आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येतले. पळयत रावात तुमी गोमंतक TV. गोंय सरकाराच्या शेतकी संचालनालया वतीन गोंयांत 17 आनी 18 मे कला अकादमीन 2 दिसांचे राज्य पावण्यावेले मँगो शोचे आयोजन केला. जाचो उद्देश गोंयांत लागवड केल्ल्या विविध थळाव्या आंब्यांच्यो जाती वळखप आनी तांची देखभाल करप असो आसा. आंब्याचें क्षेत्र वाडोवपा खातीर दर्जेदार उत्पादन आनी मार्केटिंगा खातीर एकात्मीक दृश्टिकोन सुलभ करतलो आनी शेतकारांक योग्य परतावो मेळटलो असो ह्या मँगो शोचो घडोवन हाडपा फाटलो हेतू आसा अशें शेतकी खात्याचो संचालक नेविल आल्फोन्सो हांणी सांगलें. हे आमचे गोवा मँगो शो 2024 ह्या वर्साक आमी आयोजीत केल्लें आसा. हाचो मेन उद्देश म्हणल्यार गोंयचे मँगो प्रोडक्शन आंब्याची लागवड आसा ती लागवड वाडोवपाक आनी आंब्याचें उत्पन्न वाडोवपा खातीर. आनीक तशेंच आमच्या गोंय जरी धाकटें जालें जाल्यार तातूंत आमच्यो सुमार गोवा ICR आसा ताणें 75 लोकल वरायटीज हेरिटेज वेरायटीज तांणी आयडेंटिफाय केल्ल्यो आसात
आनीक सोका जशें दीस वर्सां गेलीं थंय सगल्यो वरायटी लोक कमर्शियली वेवसायीक पद्दतीन रोयनात. फक्त मानकुराद एक वेवसायीन पद्दतीन कमर्शियली रोयतात, आफोंस रोयतात, मांगिल्लार रोयतात, अशे कांय थोड्यो वरायटी आसात. पूण ह्यो सगल्यो वरायटी सांबाळून दवरपा खातीर आमचें एक मोटोय जावन आसा हांगा. त्या खातीर गोंयांत ज्यो तितल्योय गोंयच्यो लोकल वरायटीचे लोक रोयतात त्यो फ्रॉम काणकोण टू पेडणे सगळ्या तालुक्यांतल्यो एकठांय करपाचे आमी प्रयत्न केल्ले आसात आनी हांगा त्यो आमी प्रदर्शीत केल्ल्यो आसात. माय नेम इज नेस्टर आंजल. हांव फार्मर. म्हजो फार्म दोंगुर्ली आसा. थंय म्हजे लागीं 700 झाडां आसा आंब्याचे एंड अरावंड 70 वरायटीज. हो एक्झिबिशनान हांवें अरावंड 22 वरायटीज डिस्प्ले केल्लो आहा. सो बट वॉट इज हॅपनिंग एवरी इयर द crop is becoming bad to us because of the weather. So hopefully let's see what happens in the future. What is the situation this year? This year is very bad actually. It's worse than last year. And what has happened, the crop is going further behind, means it's getting late every year. So then what happens is, like previously the mango and cashew season used to overlap, but now because the cashew season already over, the monkeys and other wild animals have started attacking the mango. So I'm losing a big amount of crop. This is a new problem. It's not a new problem, but it's becoming worse. Monkeys were always there, but the things are becoming worse nowadays. What about the price of mango you are getting? Mango price, okay, but I should have that much mangoes. I used to sell about 1 lakh mangoes a season. This year, if I sell even 20,000, will be a big great deal. शुगर देवतली सकाळची खायात रातचे मातशी पळय नाका कित्याक न्हिदले कडेन तूं चक्कर तुगे देंवची तूं थंय थंड तूं सांबाळून दनपारची खायात सकाळची खायात मानकुराद बेस्ट आं आमा हे मानकुराद हय आनी आपोण ते येता पळय थोडे रत्नागिरीचे आसा आमचे आसा पळय वेगळे तशे हांगाय आसा आनीक थंय हय आनी बाकीचे पळय आसा आमी कितें आसा वेगळे तरेचे आसा कोण आसा आनी कितें आसा हे आमी प्रयत्न केले आमच्या डिपार्टमेंटान प्रयत्न केल्यात. डायरेक्टरान कितलीशींच म्हाका सर लाखांनी झाडां लायिल्ली आसतली इतल्या वर्सां. आमी गोंयांक पळयात वयते झाडां दिसतना ताका लागून लोक सुद्दां मारतात, कोण आमी मारता कोण आमी कितें मारता तर पूण आमी ते चालूच एक आमी मेळत आमी चड आनी लावपाक लायता आमी चड जावचें म्हणून आंब्याची आमी हें करतात आनी आमचो गोंयचो आंबो जे आतां ट्युरिस्ट येतात तेणी खावचो. ट्युरिस्टांचो भायर धाडचे, विमानान भायर धाडचे, अमेरिकेक धाडचे आनी खंय धाडचे आमी एकदम बरें मानी. आंब्याक आधारभूत किंमत दिवपाचेर विचार जातलो. सध्या आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान ह्या विशयाचेर घोशणा करप शक्य ना. तशेंच शेतकाऱ्यांनी आंब्याच्या उत्पादनाचेर भर दिवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मँगो शो 2024 वेळार सांगलें. दाखवून दिले की जवळपास 75 तरेच्यो व्हरायटी गोठापासून मानकुराद पर्यंत ह्यो गोंयांत जाता आणि ताज्याय पासून वेगवेगळे 350 तरेचे प्रॉडक्ट आंब्याच्या पासून आमी तयार करपाक शकता. काजूचो बारकेलो कारखानो घालपाचो ह्याच युनिटांनी करतले. पण फूड प्रोसेसिंग ह्या युनिटा कडेन पळयता आसतना जितके रॉ मटेरियल्स गोंयांत जाता किंवा नेबरिंग स्टेटींत जाता the food processing with the 70% subsidies with the government of India आणि तेको जो जाय सपोर्ट जो जाय तो गव्हर्मेंट प्रोवायड करपाक तयार आसा. हातूंतल्यान जर आमी केले जाल्यार तो खूब मोठो बदल हो गोंयांत आमी एग्रीकल्चराच्या बाबतींत करूं शकता. ताका लागून गोंयच्या सविस्तर सगळ्या शेतकऱ्यांक इंटिग्रेटेड फार्मींग हो कन्सेप्ट आमी इंटिग्रेटेड फार्मींग कित्याक म्हटलां अजूनय गोंयकार एग्रीकल्चर कमर्शियल पद्दतीन कशें जावचें हाजे कडेन लक्ष दिना. आंबे आसत किंवा काजी आसत आमी जे आमच्या आज्यान लायल्या किंवा पणज्यान लायल्या त्यो तातूंत फायदो आसा. आमी लायल्या आतां आमी जर लायले ना जाल्यार आमच्या सेकंड जनरेशनाक ती खावपाक मेळच्यो ना. कारण तुमी जर पळयशात जे लायिल्ले तेजें प्रोडक्शन आतां अर्द्यान जालां. आमी सगळे जाण फक्त खंयचेंय प्रोडक्शन काजूचें आसूं किंवा आंब्याचें आसूं म्हणून काजी लागोकूच ना किंवा म्हणून आंबे लागोकूच ना हे उतर आमच्या तोंडांतल्यान सहज येता. पण वर्सभर ज्या पद्दतीन त्या काजूची किंवा आंब्याची जी आमी काळजी घेवपाक जाय ती खरेंच काळजी घेतल्या काय कितें हाज्या कडेन कोणूच पळयना. हाज्या खातीरय तांकां ट्रेनींग जाय ती आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसाच्या तालुका लेवलाचेर दिता.
करासवाडो उद्देगीक वसणुकेंतल्या सेंटर फार्मास्युटिकल कंपनीक उजो लागलो. ही घडणूक दनपारच्या 3 ते 3:15 वरांच्या मजगतीं घडली. म्हापशे उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो लागपाचें कारण स्पश्ट ना, पूण किरकोळ लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिल्या. chemical after use ते chemical neutralize करता म्हणजे हा सगळ्यांनी वेस्टर्न नुकसान झालं आता त्याचा तो स्मोक झालो तर यूज दे डायल्यूट इट इज पार्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ते न्यूट्रलाइज करता असताना स्मोक झालो परत इमिडिएटली कंट्रोल करतो स्मोक झालो तो ओके मग फायर टीम येईल नाही इमिडिएटली आणि फायर टीम त्यांना दाखवली मायनर बट स्मोक वॉज देयर स्मोक वाज टाइमली एक्सचेंज फॅमिली एक्सचेंज ओके टाइमली एक्सचेंज आमच्याकडे थोडे फायर फायटिंग ट्रेन जिल्ह्यामध्ये कम ॲक्शन So the fire and the smoke is in control now. फायरवाले टायमार येयले म्हणून सर्व मातसो आमकां एडिशनल एडवांटेज मेळ्ळी सर्वे टाइम chemicals are used for testing purpose टेस्टिंग पर्पज testing because they are used they neutralize अच्छा they neutralize न्यूट्रलाइज केल्यानंतर ते थ्रो दिता डिस्पोजलाक ते न्यूट्रलाइज करता दॅट वॉज नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन पण म्हणजे आमकां 15:09 मिनटांनी कॉल आयले की संतूर फार्मास्युटिकल कंपनी QC डिपार्टमेंटात रुटावर उजो लागलो रूट बेस्ड करताना सो आमची गाडी हांगा जातली कॉलाक एटेंड करताले ते सायटी वयल्यान आमी टर्न ऑन केली ही गाडी आनी येवन हांगा ओजरीन खोल्ला BA सेट वाटे स्मोक आसलो बीग स्मोक तो BA सेट घालून तो आमी एस्टिमेशन व्हडलेशें लॉस केली कितें कंपनीच्या लोकांनी तेणी बरी केली लॉस कसो तो आमकांय खबर ना आमी आतां डिस्कस करता हेजेर कंपनीच्या म्हाका खबर ना कॉटन बेस आसता जूड आसलो तेका भितर बाकी कितें लॉस कितें ना दुरुस्ते खातीर कायदे बंद आशिल्ले मडगांव रवींद्र भवनांतले सभागृह 22 तारखेच्या नाट्य मोग्यां खातीर उक्ते करतले. प्रेक्षकांक बसपा खातीर 1069 बऱ्या सिटांची सुविधा जाल्यार खासा क्षमतेच्या लोकांक खातीर 6 सिटांची सोय केल्या. आवाज येवजणेची लेगीत बऱ्या तरेन दुरुस्ती केल्या अशी माहिती मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तलकान दिली. फर्स्ट थिंग दॅट बाय थिएटर्स ऑडिटोरियम जो गेले आयच्यान धरला जाल्यार 1 म्हयनो 18 तारखेक बंद केला पयलींच्या सो टुडे वी आर ऑन 17 तारीख आसा आनी वी आर स्टार्टींग दॅट ऑडिटोरियम फॉर पब्लीक ओपनिंग फॉर पब्लीक आफ्टर रिनोवेशन कितें कितें रिपेर्स करपाक ते करून फ्रॉम 22nd ऑफ दीस मंथ तातूंत काम जें आमी केलें तें फूल स्टेजीचो फ्लोर जो आसलो वुडन तो काडून सगळो नवो बसयला रायट फ्रॉम द बॉटम म्हणजे बेज पसून परती करून सगळो नवो केला टिकूड फ्लोर फॉरेस्ट ताजे नंतर आमी ताजे भोंवतणी सगळी रफ आशिल्ली पळय सगळी धूल येताली म्हणून ताजें टायलिंग कंप्लीट जालें ओके ताजे नंतर ऑडिटोरियमाचे सीट्स रिपेर करपाक आसा थोडे सीट्स मोडिल्ले सगळे सीट्स रिपेर जावन नाव ऑडिटोरियम इज अवेलेबल फॉर 1069 सिटींग कॅपॅसिटी तातूंत आमी आनी केलां की 6 सीट्स are reserved for disabled persons. ताका व्हाईट कवर घालून ताजे डिसेबल लेबल घालून ती भितर तुमी सरतात मदीं ताचे थंयच पयलीं 6 सीट्स तांचे खातीर दवरल्या तितले नुसार आमी तांकां रॅम्प प्रोवायड केल्लो आसा रायट फ्रॉम द पार्किंग स्पेस टू दॅट टो केल्लो आसा तांचे खातीर त्या लेवलीचेर सकयल्यान जाल्यार टॉयलेटूय आसा दॅट इज ऑल्सो डन आर्टिस्टांक भितर ऑडिट क्लीन रूम सगळ्यात AC नवीन बसयल्लो आसा रिपेंट केल्लो आसा टॉयलेट सिटींग अरेंजमेंट तांकां मॉनिटर सिस्टम जातलें आयकुपाक येना स्टेजीचेर स्टेजीर कितें चल्लें म्हणजे एंट्री केन्ना आसा ती कळपाक लागली भितरूय तांकां सावंड आयकुपाक येता सगळ्यो ह्यो गोश्टी आमी
हे बरोबर केल्लें आसा. सांकोड्या पंचायत वाठारांतल्यान व्हांवपी रगाडा न्हंयच्या उदकाची पातळी अंदू पयलीच फावट सामकी देंवल्या. रगाडा न्हंयचें उदक आटिल्ल्यान बाराभुमी, मदलो वाडो, बट्टर, धारगे, तळडे, तांबडी सुर्ला आनी कार्यामळ भागांतले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. हर घर जल आणि अंत्योदय तत्वाचेर चलपी हेच काय ते सरकार असो प्रश्न सध्या रगाडा न्हंयच्या उदकाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांक पडला. रगाडा न्हंयच्या उदकाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांचेर सामकीच हावळ आयल्या. बाराभुमी, मदलो वाडो, बट्टर, धारगे, तळडे, तांबडी सुर्ला आणि कार्यामळ ह्या भागात उदकाची पुरवण करपी प्रकल्प फाटल्या शेनवार सावन बंद दवरिल्लो. टँकराची सोय केल्या, मात तेय धड उदक लोकांक पावत हाची शाश्वती नासता. पिवपाचें उदक सोडून दियात खंय, कपडे धुतलो जाल्यार रगाडा न्हंयच्या रेब्यान ते बुडोवन काडचे पडटात अशें गांवांतल्यो बाबड्यो जाणट्यो बायल्यो सांगतात. मेलो जीव बरो म्हणून आमचो बरो अशें तरेन हें पाणी घरान दंपार जेवचो ना हें पाणी उगळा पिळप करून एकटी भायर घरान वचून काय आमकां उदक ना पाणी ना कांय एक ना आनी न्हंयक उदक आसा ते कपडे म्हणपाक खंय आसा ते बी आमी बुडोवन हाडटा ते विचारता न्हू म्हाका. मदला वाडा हांगा बांदिल्लो 1 MLD उदका पुरवणेच्या पंपाक लागून गांवच्यो बायो आडटात आणि शेतां भाटां खातीर लेगीत उदक मेळना. रगाडा न्हंयची पातळी देंविल्ल्यान थळाव्यांच्या उदका खातीर सामकेच हाल जाल्यात. आटिल्ल्या उदकाचो हो प्रश्न सुटावो करपाक बंदारो बांदचो अशें थळावे म्हणटात. सरकारान जाता तितल्या बेगीन हो उदकाचो प्रश्न सुटावो करून रगाडा न्हंयच्या उदकाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांचो उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करतात. लागून उदक तेंच्यानी सगळें ओडून काडला आनी ते सगळ्याक पावयता आनी आमचे बांयो बी सगळे सुकता. आतां सद्या न्हंयक उदक ना. ना उदक ना म्हणून आमी तांकां कितें हें केलें सांगलेलें की आमकां पयलीं बंदारो घाला आनी मागीर तुमी उदकाचें हें चालू करा म्हणून. बंदारो घालतरी प्रश्न मिटता. हय बंदारो घाली जाल्यार प्रश्न मिटतलो. पूण रगाडा न्हंय जी आसा ते न्हंयक बारीक बारीक फोडकुलां तयार जाल्या आनी तितून उदक साठोवन उरला ती निवळ करपाची गरज आसा. तेन्ना करून तेणी करून तें सगळें उदक सकयल व्हांवपा जाय आनी वेवस्थीत ते पंपाक मेळपा जाय. मदला वाडा जे हांगा आसा लोकांक ह्या भागांतल्या लोकांक उदकाची समस्या जाल्या ते तुमी पळयता की रगाडा न्हंयचेर हे सगळे सांकोडा वासी अवलंबून आसा. लोकांली भाटां आसा, लोकांली कुळांगर आसा, सगळीं आसा. पूण रगाडा न्हंयचे पंप जेन्ना उदक मेळटा तेंची बांय फूल आसता. रगाडा न्हंयक जेन्ना उदक आसता तेन्ना आतां पळोवपाक गेल्यार हो मदला वाडा जेन्ना प्रकल्प जाला जेन्ना पंप स्टार्ट मारता ते उदक सगळें खेचून तो पंप घेता तेन्ना तेंची बायोय सुकता अशें तेंचें हें आसा. जाता तितले बेगीन रगाडा न्हंयन जितलें उदक येतलें तितलें हे लोकांक सोयीस्कर आसतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर सांकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. व्हडले व्हडले पूल, लखलकाट करपी उदरगत, हर घर जल आणि अंत्योदय तत्वाक आमकांच सरकारान गृहीत धरला काय? सरकाराक मतां मारपा इतलोच आमचो उपयोग काय असो प्रश्न उदका खातीर वळवळे काडपी ह्या गांवांतल्या जाणट्या बायलांक पडला. मत घालून हे करून आमची मारून आमी फुकट आमकां उदक ना पाणी ना कांय एक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हवामान खात्यान उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण शुक्रार शेनवार वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. 2 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. 23 मे मेरेन मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. शुक्रारा पणजेन चडांत चड तापमान 34.8 आशिल्ले. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. मान्सून आगमनाबद्दल आपण एक प्रेस रिलीज आपण इश्यू केलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण सांगतोय की 31 मे पर्यंत म्हणजे 31 मेच्या आसपास मान्सूनचं केरळमध्ये आगमन होण्याची आपण फोरकास्ट दिलेला आहे. आणि त्याच दरम्यानमध्ये आपल्या गोवा रिजनवरती पुढच्या म्हणजे आजपासून म्हणजे आजच्या या दिवसापासून पुढचे 7 दिवस पावसाची सुद्धा एक काही भागावरती पावसाची आपण चिन्ह देतो. आणि पुढचे 3 दिवस आपण थंडरस्टॉर्म आणि लाईटनिंग
याची वॉर्निंग सुद्धा देतो आहे. सोबत मच्छीमारांसाठी सुद्धा आपण पुढचे 5 दिवस समुद्रामध्ये न जाण्याची विनंती करते. 40 ते 50 ते 60 किलोमीटर वेगानं वारे तिथे वाहते आहेत आणि या संदर्भात सुद्धा मच्छीमारांना आपल्याकडनं 5 दिवसासाठी समुद्रामध्ये न जाण्याची एक सूचना दिलेली आहे. पर्यटकांसाठी एकच आहे की आपण हे पुढचे 3 दिवस थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग देतोय. सो या दरम्यान जे पर्यटक बाहेर आहेत किंवा डायरेक्ट एक्सपोज टू लाइटनिंग वगैरे आहेत, मोकळ्या भागावरती आहेत, सोबत एक म्हणजे जसं एक आहे की समजा आपली बॉडी ओली असेल किंवा समुद्रातनं जे बाहेर लोक असतात आपण झाडाखाली थांबलो किंवा हे मेन अट्रॅक्शन असतं लाइटनिंगला किंवा जास्त लाइटनिंग स्ट्राईक होण्याची जास्त चिन्ह असतात या दरम्यान. सो आपल्या सर्व पर्यटकांनी किंवा जे पर्यटक मॅनेजमेंट करणारे जे ऑथॉरिटीज आहेत त्या सर्वांनी याची थोडीशी काळजी घेतली पाहिजे किंवा आपल्या आसपास जर लाइटनिंग वगैरे होत असेल तर सुरक्षित भागावरती थांबलं पाहिजे. आणि सगळ्यात याच्यामध्ये स्वतःची सुरक्षता आणि आपल्या परिवाराची सुरक्षता याच्यावरती जास्त भर दिसला पाहिजे. आणि जर आपल्या कुठल्याही पर्यटकांना किंवा आपल्या जे त्यांचं मॅनेजमेंट करणारे आपले जे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लोक आहेत ते त्या उपस्थित आहेत त्यांनी जर लाइटनिंग आपल्या भागावरती दिसतंय किंवा क्लाउड अप्रोचिंग आहेत आणि जास्त लखलखाट विजांचं वगैरे दिसत असेल तेव्हा सुरक्षित स्थानावरती थोडंसं लोकांना जर नेलं तर त्यांच्या सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातून आणि एकंदर जे काही आपण जे अपरिचित घटनांपासून वाचण्यासाठी आपण याच्यावर योग्य दक्षता आणि खबरदारी घ्यायला हवी. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.